गोंयांत काले जात्रांक सुरवात जाल्या। काले जात्रांक गोंयांत जितले म्हत्व आसा तितलेच हांगाच्या पारंपारीक दिवजांकूय लेगीत म्हत्व आसता। खांडेपारचे फामाद शांतादुर्गेची पारंपारीक दिवजा जाली। सुमार 3500 बायलांनी भांगरा शिंगरांनी नटोन थटोन दिवजा पेटोवपाचो आनंद लुटलो। पळयात। आम्ही हांगा खांडेपार शांतादुर्गा देवस्थानच्या परिसरात उबे आसा। मोठी उमेद जाता की फाटले 2 दीस जात्रेचो उत्सव सुरू जाल्लो आसा। खरी जात्रा राती जाली आणि आज दिवजोत्सव हांगा सुरू जाल्लो आसा आताच। आणि थोड्या वेळान हांगा प्रचंड गर्दी जातली, कारण जवळ जवळ 3000 दिवस गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येता आणि मोठ्या भक्तिभावान हांगा जवळ म्हाका दिसता प्रत्येक दिवजकार देवीक 3 राउंड ते 5 राउंड आंगवण केल्ली आसता। नवी सोनो येता घरांत, तशेंच घरचे सगळे लोक हांगा कालच्यान म्हाका दिसता हजारांनी लोक। आमची 3 दीस जाले जात्रा स्टार्ट आहा। पयल्या दिसा देवळान हें जाता नाटक पालखी, दुसऱ्या दिसा नाटक पालखी प्रत्येकाच्या गांवान जे जे पुरीस भायर आहा खांडेपारा भायर तेंची रातची पेट्टा आणि आमची खांडेपारचे सगळे आयज पेट्टा। देवळांतल्यान आमकां वात येता 12 ताजे उपरांत हांगा आमी आमच्या पुरसाक वात दाखयता आणि ती मागीर सगळी दिवजां आमी पेटोवप आसता। हे वर्साचे आमकां 3 दीस आसता आणि कालच्यान आमचो उपास 2 दीस। हांगच्यान धावचे वजिरा कडेन खांडे देवजारा कडेन मागीर देवळान पांच भोवताडे काडून परत मागीर हांगा येता। आमचे हे खांडेपारान येदी व्हडली जात्रा फामाद जाल्ली आसा तेन्ना आमच्या भाविकांक आमी भरपूर हांगसर त्रास दिनासतना भरपूर आमी सगळ्यांक सेवा करता। आनी जवळ जवळ आमचे 3500 सुमार दिवजां आसा आनीकूय वाडूंक शकता। म्हणून आयज इतली दिवजां पेट्टा पूण आमकां इतली उमेद दिसता गांवांत की फर्स्ट टायम आमचे सगळो कोरोना सगळो बंद जाल्ल्याक इतलो आमकां उमेद दिसता की अशेंच सदांच आमकां भरपूर लोकांनी एक देवीचे भावनान हांगसर उत्सव येवचो आनी सगळ्यांनी भावना बरे भशेन हे करची। ही आमची परंपरा आहा हिंदुत्वाची आणि आमची माय सासमान केलेली आहा, सो ते आमी आतां कंटिन्यू करता। आणि आमी 2 दीस उपास करतात। एक दीस आमची पेडयेर पेट्टा, एक दीस आमची खांडेपारा पेट्टा हांगा। आणि आज आमच्या देवळान पेट्टा, काल आमची पेडयेर पेट्टा भोमा। मागीर थंयसान आज हांगा आयज हांगा मागीर हांगा देवळां वतली। देवळान वयतली, 5 राउंड काडटा आणि मागीर आमी थंय जालें आमचें।